पंचायत येता, देवळां येतात, जवळजवळ 13-14 देवळां येतात, 270 सुमार आमची घरां त्या लिजान येतात. पण आमचो डिमांड कितें आसा की त्या लिजान जी आमची घरां देवळां बिवळां कितें दाखयल्या ती सगळी आमची लिजां भायर काडची आनी खंय तरी तेंच्यांनी बाउंड्री मार्क करून ते भितर मागीर मायनिंग सुरू करपाचें. कोणी ऍक्शन घेवंक जाय, तुम्ही ऑफिसरांनी घेवंक जाय न्ही. डेप्टी कलेक्टर हॅज टू रायट टू दॅम, ही हॅज टू से ऑर द कलेक्टर हॅज टू से बाबा मायन तू अशें कर. आता मायन जेन्ना सुरू जातली तेन्ना आमच्या सरकाराकडे कितें तरी फॉर्मॅलिटी येतली काय ना डेप्टी कलेक्टर येतली न्ही, ब्लॉक घालूंक पाहिजे. हांव अगेन्स्ट न्ही, मायनिंग सुरू करा पण लोकांचो इश्यू करा आनी सुरू करा. मायनिंग केलं आमकां कांयच ना, आय एम फॉर एव्हरीथिंग, पण त्याचे लोकांचे ऐकूंक जायना. आता कोण साहेब विचारता कोण ऍक्शन घेतलं तर विचारता साहेब कलेक्टर साहेब विचारता कोण ऍक्शन घेतलं. आता हे शेतां माती घालून आमची शेतां बरोवता पळोवकार वाचता हेच कोणे पळोवप. एक ती संविधानान म्हणटा त्या प्रमाणे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी ना जाल्यार मायन्स डिपार्टमेंट हॅज टू टेक केअर दॅट आसा फार्मा एग्रीकल्चर ते आमकां कोणी लागून काय दिवंक ना. मायनिंग येन कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन करून दिवंक ना आनी सगळी ब्लॉक करून दवरलेली आसा. आमकां काय दिवंक जाल्यार आमचे मायनिंग जर जायना जाल्यार आमचें काय जावचें ना. मायनिंग येन सगळें आमकां दिवपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.